Gospel according to St. John, chapter 2. सांजुआंचो वांजेल, अध्याय 2. काना शहरांतलें लग्न. 2 दिसा उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न असलें. थंय जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकय लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्या? म्हजो वेळ येद्दोळी येवंक ना. तोवळ ताच्या आवयन चाकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दुस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून चाकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांट पर्यान भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक चाखून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक हुस्पोवन व्हेल्ल्या चाकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्ल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येद्दोळ पर्यान भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें आसार्ये जेजून गलिलियाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शिस्त ताका सदमनूंक लागले. त्या उपरांत आपल्या आवयक, भावांक आनी शिसांक सांगाता घेवन जेजू कफरनावाक गेलो. थंय ती थोडे दीस रावली. जेजू देवाळ शुद्ध करता. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्यान जेजू जेरुजलेमाक चडून गेलो. देवळांत गोरवां, बकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वाठावकारांचे मांड ताणें वमतें घालें आनी तांची नाणीं शिमटायलीं. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा ते हांगातावन. म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तोवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाचे उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदेव तोवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें आसार्यां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलों. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशांत. ताणें अशें सांगिल्लें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्ल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तोवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सदमनली. जेजू सर मनशांक जाणा. पास्काचे परबे वेळार
जेजू जेरुजलेमान आसतना जेजून केल्लीं आसार्यां पळोवन साबार जण ताका सदमनूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशान ताका रुजवात गरज नासली.